आधार कार्ड करपाची प्रक्रिया करून कितलोसोच तेंप जालो, पूण अजून गोंयांत सगळ्या लोकांकडेन आधार कार्ड ना. वास्को आधार कार्ड करपाक गेल्यार थंय वरांची वरां रांकेत उबे रावन लेगीत आधार कार्ड मेळना. ऑपरेटर आपल्याक जाय तशें करतात म्हूण लोक तिडकल्यात. वास्को आधार कार्ड करपी ऑपरेटर नेमांचें पालन करना म्हूण लोकांनी ताका घेराव घालो. रांगेन उबे रावपी लोकांचे आधार कार्ड करनासतना तांकां कुपन दिता, आपल्याक जाय तशें करता म्हूण लोक बेजार. फाल्यांचेय बूक जाला, परवाचेय बूक जाला. हांवें म्हटलें सकाळीं मंडे तरी येवं आनी लायनीक उबो रावं. ना म्हणपाक तुका अर्जंट जाय वो तुका कितें बेगीन जाय जाल्यार मडगांव वच. आमी आतां रावता वास्को आनी आधार कार्ड करपाक आमी मडगांव वचपाचें. हें नाका जाल्लें हेंचें. हिंगा बसता आनी आपल्याक जाय तशें करता. हिंगा टायमपास करपाक येना, हांगा आधार कार्ड करपाक लागून येता. हय अशें बस नाका तशें बस म्हणल्यार हॅरेस केलें पाहिजे, तुका थ्रेटन केलें पाहिजे. ते म्हणटा तुका म्हणल्यार तुमी तेजे कडेन सारकें कितें तो तुजेर उपकार केलेल्या भशेन अशें करता तो. हे खंयचे बुकींग खंयची सिस्टम हाडला काय विचारलें जाल्यार शाणपणां उलयता, सुबेज उलयता. आनी फोटो काडपाक बसयता ना हे असले दादागिरी करता की क्रिमिनलाक बसयल्ल्या भशेन पुलीस स्टेशनाचेर. असो बस रे तसो बस, मातशें कोणें तकली हालयली जाल्यार चल चल फाल्यां यो. ही खंयची दादागिरी चल्ला कांय समजना हेंचें. लोकांनी जाप विचारली तेन्ना रांगेन रावपी लोकांचे आधार कार्ड करता आनी कुपनां दिवपाची पद्दत बंद करता अशें ऑपरेटरान सांगलें. लायनीन घे, तूं 50 कुपनां दितलो आनी हांव 51 उबो रावतलो. ओके सर, हांव कितें करता की जे कोण पयले येतले प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. सांत जुजे आरियल उद्देगीक वसणुकेंतल्यान जावपी प्रदुशणाक लागून त्या वाठारांतलीं सगळीं शेतां पाड पडल्यात. हे उद्देगीक वसणुकेंत सिमेंट फिश मिल आनी हेर मेळून सुमार 200 उद्देग आसात. मात सिवरेजीचेर प्रक्रिया करपी एकूय प्रकल्प ना. सगळे उद्देग सिवरेज शेतांत सोडटात आनी त्या खातीर शेतां इबाडल्यात. आतां कोर्टांत वचपाची शिटकावणी थळाव्या शेतकारांनी दिल्या. आमगेले सगळे वॉटर बॉडीज जे आमगेले गांवां आहा सांत जुजे आरियल विलेजीन ते सगळे पोल्युशन जाल्या. वॉटर बॉडी पोल्युशन जावन जायतो लोक शेत बीन रोयना. आनी तेजें कारण म्हणल्यार ज्यो फॅक्टरी आसा तेचे वेस्ट सगळे त्या शेतांतल्यान उडोवन येता. आतां हिंगासर शिमटा फॅक्टरी आसा, 40 स्क्रॅप यार्ड आहा, सुमार 15 सुमार सिमेंट गुदांव आसा आनी एसीड फॅक्टरी आसा. जायते भाशेन सगळे मेळोन 200 सुमार फॅक्टरी आहा. 200 फॅक्टरी आसून आजून पर्यंत गव्हर्मेंटा कडेन एक पासून इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज करपाचो प्लान ना. आनी ही केस आमी जेरूल हायकोर्टान व्हरतले आनी थोड्याच दिसांनी. आम रोयनाय ते रोवपाक न्ही जाता गाणी रावपाचें कितल्या दुयेंस जाल्या मागीर मेली पांय पुसताय उदकान गाणी न्हू रे ती. आतां कितले तेंप जालें तुमी आतां रोयना अशें? जालें आसता 2-3 वर्सां जालें आसतलीं. मागीर जालें. बोगमाळो दर्यादेग नितळ करून कोस्ट गार्डान इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनयलो. संयुक्त राष्ट्रा वांगडा मेळून भारतीय कोस्ट गार्डान दर्यादेग नितळ करपाची मोहीम हातांत घेतली. देशाची दर्यादेग नितळ दवरप गरजेचें आसा आनी पुराय वर्स ती नितळ दवरपा खातीर वावुरपाचो संदेश कोस्ट गार्डान दिला. Coastal cleanup, third Saturday of September, all over the world, International Maritime Foundation arrange करता. पण हेतूंत आमी एज अ कोस्ट गार्ड आमी हेका अरेंज करून आमी एक सिग्निफिकन्स दो गोवाचे बीचेस जनरली आर क्लीन बट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेर एवर कोस्ट गार्ड डज वी जनरली फाउंड की हे बीचेस एकदम डर्टी आसतात आनी हिंगा आमी अशे स्टुडंट्स कॉलेज स्टुडंट्स हेमकां एक सिग्निफिकन्स we by this we tell them ki what is the importance of keeping the beaches clean and generally we expect ki we do once in a year and other institutions will carry out once in a month or so. ओना शमशकाल ओनम उत्सव पुराय देशांत सुरू आसा. गोंयांत स्थायी जाल्ल्या केरळच्या नागरिकांनी ओनम उत्सव मनयलो. पळोवया ओनमाची कांय खिणचित्रां.
इतल्यान हे खबराची हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.